शिरगावचे जात्रेक अचकीत फातोडेर चेंगराचेंगरी जाली। देवतेर खंय अचकीत एकमेकाक धुकलपाची घडणूक जाली। कांय जाण पडले आनी हेर दोन नेटान फुडें आयिल्ल्यान चेंगराचेंगरीन गंभीर रूप घेतले। वट्ट 6 जाणांक मरण, कितलेशेच जाण जखमी। घडणुके उपरांत एम्ब्युलन्स आनी पुलिसांच्या गाडयेंतल्यान दुयेंतींक उपचाराक व्हेले। प्रकरणा उपरांत प्रधानमंत्री मोदीन मुख्यमंत्र्याक फोन करून वासपूस केली। विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधीनूय ट्वीट करून संवेदना दिल्यो। जो घटना जाली त्या बद्दल हांव दुख्ख व्यक्त करता। त्यांच्या फॅमिलीच्या दुख्खात आमी सहभागी आसा। हांव सकाळी फुडें 5 भायर सरून बिचोले CHC हॉस्पिटल, आजिलो हॉस्पिटल आनी गोवा मेडिकल कॉलेज ह्या तिनूय जाग्यार वचून आयलो। जेंची बाकीच्यांची ट्रिटमेंट ही पूर्ण रित्या सुरू आसा आनी तांकां सामकी बऱ्यांतली बरी ट्रिटमेंट जी आसा ती आमच्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटल, आजिलो हॉस्पिटल आनी बिचोले ह्या तिनूय हॉस्पिटलांनी दिता। पुलीस डिपार्टमेंटानूय बी तांकां एमर्जन्सी हांगासल्यान शिफ्ट करपाक 108 एमर्जन्सी शिफ्ट करपा खातीर तत्परतेत काम केलां। ओके, ज्या इन्सिडन्साची पुराय इन्क्वायरी करपा खातीर हांवें लायलें। इन्क्वायरीचो रिपोर्टूय येतलो, इन्सिडन्स कित्या खातीर जालो आनी कसो जालो तो। ताजो रिपोर्ट आयल्या उपरांतूय बी आमी पब्लीश करताय। बट वायट घटना जाली। बट आमचे पुलीस आसतले किंवा डॉक्टर्स आसतले जी घटना जाल्या उपरांत तांकां योग्य ट्रिटमेंट दिवपाचें काम सातत्यान केलें। बट 6 जाणांचो ज्यांचो मृत्यू जालो ते ब्रॉड डेथ टू द हॉस्पिटलांत ते पावूंक शकले ना, म्हणून तांचेर फुडली ट्रिटमेंट काय जावंक शकले ना। हॉस्पिटलांत व्हरच्या पयलींच ते मरण पावले। थोड्या जाणांक फ्रॅक्चर्स आसात ते आजिलो हॉस्पिटलांत आसात। बांबोळे आसा त्या 4 जाणांच्या पैकी फक्त एकटो मातसो चड सिरियस आसा। हांव दोगांयकूय पळोवन येयला। बाकीचे आनी 5-6 जाण एडमीट आसा। थोड्या जाणांक न्युरो ओपिनियन। आमची पुराय गोवा मेडिकल कॉलेजची पुराय टीम ही सगळ्या पेशंटांची खूब बऱ्या पद्दतीन काळजी घेता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।